नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. युक्रेनात अडकल्या गोंयकारांक हाडपाचे यत्न सुरू. गोंयकारांनी एम्बसी कडेन संपर्क दवरचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. 7 गोंयकार फामिली सरकाराच्या संपर्कात. घेर चालूच. युक्रेनाचे राजधानीचेर कब्जो करपाचो रशियाचो यत्न. युक्रेनाचो राष्ट्राध्यक्ष म्हणटा अजून राजधानी तांचेच ताब्यात. सेक्युरिटी काउन्सिलाचे बसकेत भारत तटस्थ. किंग मोमोची राजवट सुरू. पोलीस पिंक फोर्स फिटनेस फ्रीक सायकलिंग स्क्वॉडानूय घेतलो फ्लोट परेडीत वांटो. कार्नावालाक राजधानीत गर्दी. दोन 2014 सावन पगार वाढ दिवची. गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या कर्मचारी ऑफिसांचे धरणे आंदोलन. 2018 सावन बँक प्रॉफिटात पगार वाढ कित्याक ना काय म्हूण प्रश्न. गुडी पारोड्या रिक्षा मोटारसायकलीचो ॲक्सिडंट. मोटारसायकल चलोवपी मडगांवचो विजय पैंगीणकार आगताक सोंपलो. बांबोळे जीएमसी मुखार बसीचो 2 मोटारींक धपको. 20 जाण जखमी. आणि अग्निशामक दलात आशिल्ल्यांक फायर रिस्क अलाउन्साचो ग्रांट मेळपाक जाय म्हणटा अग्निशामक दलाचो संचालक. चीफ सेक्रेटरीन खंय लक्ष घालचे. खबरो विस्तारान. युक्रेनात अडकल्या गोंयकारांक हाडपाचे यत्न सुरू आसात. गोंयकारांनी एम्बसी कडेन संपर्क दवरचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान मागला. सद्याक 7 गोंयकार फामिली सरकाराच्या संपर्कात. युक्रेनात अडकल्या भारतीयांक सुरक्षीत हाडपा खातीर मोदी सरकाराचे रेस्क्यू मिशन सुरू. रोमानिया सावन पहिली फ्लायट सांजे मुंबई पावली. केंद्राच्या मजतीन रशिया युक्रेन गॅर चालू आसतनाच रशियाची एक कार्गो शीप फ्रांसान अडकल्यान तणावात भर. युक्रेनाच्या सेक्युरिटी काउन्सिल बसकेत भारतान तटस्थ भूमिका घेतल्या. Mr. President, India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. I thank you. युक्रेनात अडकल्ल्या मेडिकल स्टुडंट्स आणि फामिलीन भारतीय दूतावासाकडेन संपर्क दवरचो. गोंय सरकार केंद्राच्या मजतीन रेस्क्यू खातीर यत्न करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान माहिती दिली. सद्याक 7 गोंयकार फामिली गोंय सरकाराच्या संपर्कात आसात. हो आंकडो वाडूं शकता. गोंयासावन चडशे विद्यार्थी युक्रेनात मेडिकल स्टडी खातीर वतात. तांकां हंगेरी आनी रोमानिया सावन एअरलिफ्ट करून दिल्ली आनी मुंबय हाडपाची तयारी चल्ल्या. मोदी सरकाराच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयान युक्रेनात अडकल्ल्या भारतीयांक सुरक्षीत परत हाडपाक मोहीम सुरू केल्या. शेनवारा रोमानिया सावन पहिली फ्लायट मुंबय पावली. युक्रेनांतल्यान सुटका जाल्ल्यान खोशी जाल्ल्या भारतीयांनी भारत माता की जय म्हूण घोशणा केली. मजगती गोंयांत आशिल्ल्या युक्रेनच्या नागरिकांनी पणजे गॅर्रा आड निदर्शनां केली. सरकारान मध्यस्थी करून परिस्थिती थंड करपाचे यत्न करचे म्हूण तांची मागणी. And India is a powerful leadership in the world arena, you would say, and we request India to support us and to help Ukraine. दुसरे वटेन रशिया आणि युक्रेनामधलो तणाव चढ वाढला. फायटर जेट मिसाईल अटॅक आणि बॉम्बिंग सुरूच. लोकांचे जीण उद्ध्वस्त.
रशिया आक्रमण करत फुडें सरला जाल्यार युक्रेनय फाटीं सरपाक तयार ना. मजगतीं युक्रेनच्या दर्यादेगेचेर आशिल्ल्या जपानी मालवाहू जहाजाचेर मिसायल आदळ्ळी जाल्यार रशियाची कार्गो शीप फ्रांसान आडयल्ल्यान तणावात भर पडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. किंग मोमोची राजवट गोंयांत सुरू. पहिल्या दिसा पणजेत ताणें धमाकेदार एंट्री मारली. हे खेप कार्नावल परेड मातशी वेगळीच. वर्साचे फ्लोट आसातूच, मात पोलीस, पिंक फोर्स, फिटनेस फ्रीक, सायकलिंग स्क्वॉडानूय ह्या परेडीत वांटो घेतलो. कॅम्प सर्विसीस आनी CCPन मिशन झिरो वेस्टाचेर भर दिला. पणजे बीच कार्निवल सांबा स्क्वेरात कार्यावळीक लोकांची गर्दी. King of good times. There you are. Viva Carnival. So CCP was very keen on having a carnival that is having less impact on waste. Because as we are aware, we come here, we enjoy, we throw up our food items, our bottles, etc., etc. And then after everyone's gone, then what happens to the waste? For music we can, but up to the people, hope people like our music. We always give our best. So हेच आमचे हे आसा आश्वासन आसा की आमचे म्युझिक सगळ्यांक पावपाक. पगार वाडोवचो. जानेर 2014 सावन पगार वाड धरची म्हूण गोंय राज्य सहकारी बँक कर्मचारी युनियन आनी गोंय राज्य सहकारी बँक ऑफिसर्स असोसिएशनान पणजे पाटोर सहकारी बँकेच्या कचेरे मुखार धरणे आंदोलन केले. 2018 सावन बँक प्रॉफिटात आसा तेन्ना पगार वाड दिवपाक कित्याक सोदिना काय म्हूण बँक कर्मचाऱ्यांचो प्रश्न. ह्या बँकेच्या वेगवेगळ्या ब्रांचींनी मेळून 500 कर्मचारी आसात. Along pending charter of demand. Along pending charter of demand. Along pending charter of demand. Now, Goa State Cooperative Bank is making a profit for the last several years. In fact, from 2018, the bank is making profit. The bank is also likely to recruit large number of new employees because many employees have retired. But as far as existing employees and officers are concerned, from 2001 and 2014, there has been no wage revision for them. Our last wage revision settlement expired in December 2013. We submitted a charter of demands in 2014. Initially, the bank was saying they are running in a loss because 2014 they were in a loss. 2015, 2016, 2017, 2018, when the bank started making profit, we said you are making profit to settle our demands. But they have been giving one excuse on another, delaying, time passing, and it is going on when we have reached now 2022. जे आमी सगळे एकटेन येयले आसा तेणें आमचो डिमांड करचो पास इतले मॅनेजमेंटा कडेन मागता आमी. आनी आमकां होप आसा की मॅनेजमेंट आमची मेजॉरिटी पळोवन तो डिमांड चार्ट जो आमचो घातलेलो तो पूर्ण करता म्हणून. आमकां जाय मातसो डिमांड सेटल केल्लो आनी मॅनेजमेंटान मिटींग घेवन आमचे कडेन उलोवन हे करून सेटल करचें. आज संवसार चलोवपा खातीर खुबशे मेहनत आमकां करची पडटा. आज सगळी म्हारगाय इतली वाडल्या आमच्या ह्या पगारान कांयच जायना. आज आमी युनियन आणि जे ऑफिसर एसोसिएशन आसा आमच्यो मुख्य मागण्यो म्हणजे जो आमचो पेंडींग आसा डिमांड फ्रॉम 1 जानेवारी 2014 आमच्यो मुख्य मागण्यो म्हणजे थंयच्यान आसा कारण थंयच्यान तेंच्यांनी आमकां दिवचो अशें आमी तेंच्या कडेन मागता. अग्निशामक दलांत आशिल्ल्यांक फायर रिस्क अलावन्साचो ग्रांट मेळपाक जाय. चीफ सेक्रेटरीन तातूंत लक्ष घालचें म्हूण अग्निशामक दलाचो संचालक नितीन रायकार उलयलो. सांतिनेज पणजेत अग्निशामक दलाचो 34वो इन्स्पेक्शन दिसा निमतान परेड जाली. भोवमान सुवाळोय जालो. परेड निकट लाइन चल दाहिने मुड़.
हांच्या फुडारपणा खाला परेड फुडें सरलेली आसा. Grant of fire risk allowances to the government, and we would be highly obliged if the Honorable Secretary look into the matter of long-pending grant of fire risk allowances to our fire personnel, for which they are eagerly waiting. In keeping with our motto, "We serve to save," we continuously strive to upgrade skills of our firemen and the quality of our equipment, and we look forward to continued support and guidance from our administrative superiors. The department is doing the best efforts to procure the best equipment. Now we know that things are different. High-rise buildings are coming, different types of disasters are happening. So that's why the department, please try to procure the best equipment, best infrastructure for the benefit of the people. And I'm sure that they're already doing, and the government of Goa is fully support the efforts of the department in this. गुडीपारोड्या रिक्षा आणि मोटारसायकलीचो ॲक्सिडंट जावन मोटारसायकल चलोवपी मडगांवचो 49 वर्साचो विजय पैंगीणकार आगताक सोंपलो. रिक्षाचो धपको बसना फुडें विजय मोटारसायकली वयल्यान उसळोन रस्त्या कुशीक शेतांत पडलो. मजगती मडगांवच्यान पणजे वाटेन येवपी बसीन बांबोळे जीएमसी मुखार 2 मोटारींक धपको दिलो. धपको दिवन बस परतली. बस ड्रायव्हर आणि 19 पॅसेंजरांक मार लागलो. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. उत्तर गोंयच्या एडियान प्रायमरी शिक्षकांचो हावजिंग लोन आणि LIC हप्त्याचे डिडक्शनाचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार शिक्षकांची संघटना कोर्टान वचपाचे तयारेत. फोंड्या, मुरगांव, तिसवाडी, पेडण्याचे एडियान खंय कामाचो लोड आसा म्हूण सांगतात. हेर तालुक्यांनी मात सारखे डिडक्शन जाता. शिक्षण खाते आणि हेर संबंधितांक कागाळ करून जाली. बेगीन विशय सुटलो ना जाल्यार फुडल्या ॲक्शनाची शिटकावणी. ही पगार सेंट्रल गव्हर्मेंटान चालू केलो त्या वेळाचेर थर्ड पार्टी डिडक्शन आसा ताका एक ऑप्शन आसा. इतले ऑप्शन आसून सुद्धा गोंयांतल्या सगळ्या डिपार्टमेंटांचे डिडक्शन जाता सोडून एज्युकेशनांतले कांय तालुके जे आसा तांचे जे ADIs आसा जेंचे कडेन DDO पावर्स आसा त्या सगळ्यांनी तेजे डिडक्शन करपाक जाय ते केले ना. आणि तातूंत मोस्टली डिडक्शन आसा ते आमचे क्रेडीट सोसायटी आसा. ते क्रेडीट सोसायटी कोणाचे लोन्स आसा लोन्स आणि त्या भायर LIC तर थ्रू आउट गोवा सगळ्यांच्योच आसात आणि ताका लागून हे ADIs जे आसा आणि मेन आसा ते वास्को 1, फोंडा, सांगे, पेडणे आणि तिसवाडी हांगासर डिडक्शन सामकेच स्टॉप जाल्लें आसा. कांय कडेन आतां जे सोसायटीचे आसा ते स्टार्ट केला पण वास्को आणि फोंडाच्यान तर एक LICक लेटरूय केला आणि त्या लेटराक तेणे मेन्शन केला की आपूण जे डिडक्शन करताले ते स्टॉप करपाचें कारण ताणें मेन्शन केला की हांगा आमकां कामाचो लोड पडटा म्हणून. सर म्हाका सांगात जर कामाचो लोड पडटा सगळ्यांकूच कामाचो लोड पडटा आणि इतल्या डिपार्टमेंटात हेज्या कडेन व्हडली डिपार्टमेंटां आसा पोलीस डिपार्टमेंटा सारके येदे व्हडले डिपार्टमेंट आसा की तेंचे सगळ्यांचे डिडक्शन जाता. तातूंत
आमचे जो नॉर्थ झोन आसा, नॉर्थ झोनाचे सगळे थर्ड पार्टी डिडक्शन जाता, फक्त जायना ते एडीएंचेच. आता सर सांगले ना तुमकां, हे जे एडीएस थोडे आसा पळय, ते एडीए आपल्याक बर्डन आसा, ते सांगता कितें की आमच्या कडेन स्टाफ ना. जो स्टाफ ना हाका आमच्या हातून कितें दोश ना. स्टाफ ना हे गव्हर्मेंटान करपाक जाय स्टाफ प्रोवायड, अदरवायज तांच्यांनी बाकीचे करता. आतां तुमकां सांगपाचें 70 सारके हेतून जो एक एडीए आसा तो स्वता सगळें काम करता. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन सांगना की तुमी ते तांकां ऑर्डर काडिना की तुमी ते हे करपाक जाय, ना जाल्यार आमकां मागीर एक 15 दीस अशे तांकां आमी आतां टायम दितले. आनी ताज्या उपरांत जे आमचे डिमांड्स आसा ते जर जायना जाल्यार आमकां खंय तरी हें करचें पडटलें, एकठांय जावचें पडटलें की ते हें करचें. एजिटेशन करप हें आमचें हें न्ही, कोर्टान अपील करतले. आतां पर्यंत कोणा कोणें लेटर केला मातशें सांगता? डायरेक्टराक दिला, एज्युकेशन सेक्रेटरीक दिला, फायनान्स सेक्रेटरीक दिला, चीफ सेक्रेटरी. कितले दिसांतले लेटर केल्यार? लेटर करून आतां दोन म्हयने जाले. 2 महिने काय रिप्लाय ना? ना, अजून कोणाचो काय. पेडण्या बैलपार गावात भाऊसाहेब बांदोडकरान बांधून दिल्लो बंधारो मोडून रिझर्वियर टँक बांधतात. उदक मोपा एअरपोर्टाक सोडटा म्हूण शेतकार तिडकल्यात. बांदोडकरान शेतकारांक बंधारो बांधून दिल्लो. फाटली 50 वर्सां शेतकार ताचेर पोट भरता. मात आतां सरकारान शेतकार पंचायतीक विश्वासात घेनासतना निर्णय घेतला म्हूण शेतकार बेजार. आयज आमी बैलपार ह्या गांवान आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतात की बंधारो जो पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकराच्या काळान बांदलेलो तो आयज मोडलो आनी हांगा रिजर्व टँक व्हडली कन्स्ट्रक्ट करतात. कोणा खातीर करतात, कित्या खातीर करतात हे जर विचारले जाल्यार ते सांगता फुडल्या 5 वर्सांची 10 वर्सांची आमी प्रयोजन करता म्हणून. आतां हांगा 30 MLDचो प्रोजेक्ट चांदेला जाता, 15 MLDचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आसा एक्झिस्टन आनी 15 MLDचो प्रोजेक्ट स्टार्ट जातलो. हांव गेले 2 म्हयने लोकांक तेच सांगत आसा की ह्या वेळाचेर आमकां नियोजन करपाक जाय पेडण्याचे व्यवस्थीत रित्या, पाणयाचे जावं लायटीचे जावं सगळ्या रित्या. पूण हाजे डिस्ट्रक्शन जे आसा ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा ह्या सरकारान. आतां ही रिजर्व टँक बांदता कित्या खातीर की हे उदक आसा तें मोपा व्हरच्या खातीर. आतां मोपाक कितके उदक म्हणून व्हरतले आनी तांकां सगळें उदक दिवन आमच्या लोकांक, आमच्या कुळाघरांतल्या शेतकाऱ्यांक उदक खंयचें आसतलें हेजेर सरकार मातूय करिना, विचार करिना. जे ग्रामस्थ आता विरोध करता, ज्या पंचायतीन सुद्धा नोटीस काढल्या तेका की काम बंद करा म्हणून, तरी पंचायतीक सुद्धा वालोर ना. सो हेच्या वयल्यान अशें कळटा की पंचायतीक ह्यान फुडें खंयचोच अधिकार नसतलो. सो पंचायतीक ज्या अर्थ अधिकार ना त्या अर्थी ग्रामस्थांकय नसतलो. म्हणजे कितें करप आमी? आयज 16 तारीख आमी लेटर दिल्ले पंचायतीक आनी पंचायतीन स्टॉप नोटीस सुद्दां काडून हे जे बैलपार बंधाऱ्याचे काम, जे पंप हावजाचे काम, ते वर कॅनलाक उदक व्हरपाचें जे काम तेंचें चालू आहा ते काम जोरात तेंचें चालू आहा. आमी नोटीस दिल्या उपरांत आनी ते दीस रात करीत आहात. आयज आमच्या उदकाचो तेणी आमकां फुडें ते उदक पावतलें काय ना हेजो विचार करिनासतना, आमकां विश्वासात न घेता आसतना तेंच्यांनी हे काम चालू केल्लें आहा. आयज अंधाधुंदी करीत आहात. हे एअरपोर्टाक लागून, विमानतळाक लागून आनी हे कॅसिनोक लागून हे आमचेर अत्याचार करतात. हे मात्र अत्याचार करतात. ह्या बैलपार बंधाऱ्याचेर आमचे गेली 50 वर्षे भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां हो बंधारो बांदून उदक दिल्लें आणि ते उदक दिवन आमकां इरिगेशन डिपार्टमेंटासून पंप हाऊस बांदून आमकां सगळे शेती उत्पन्न करून दिले. आमी 50 वर्सां गेली उत्पन्न घेत आसा आणि आज ही स्कीम येयली आणि हे सांगतात की आमकां हे पाणी 15 MLD पाणी जाय म्हणून. तेन्ना आमकां विश्वासात एकाय शेतकऱ्याक घेवंक ना की हे बाबा बंधाऱ्यातले पाणी आमी दिवंक शकता काय, म्हळ्यार तुमकां सफिशियंट उदक पावता काय ना, गरजेचे पाणी आसा काय ना, हे आमकां एकाय शेतकऱ्याक विचारले ना, विश्वासात घेतले ना. आणि आज हे पाणी जर तर हे उदकाचे घेतले, आता सपोज कळण्याक उदक आडयतात म्हणटा, हंसापुरा तेंच्या इरिगेशन स्किमीक जाय, त्या शिवाय वॉटर सप्लाय आमची चांदेल प्रोजेक्ट आसा तेका पाणी जाय आणि त्याच्या सकयल जे पाणी थोडेसे फार येतले ते हे 15 MLD पाणी घेऊन उदक आमच्या तिलारी कॅनलात घालतले म्हणटा. आणि आमी आतां 50 वर्सां केल्ले उत्पन्न कितें करपाचें? कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीत काम करतल्यांचे पाशियस सध्या काबार जाला. रस्तो सारको करिना जाल्यार रस्ता रोको करतले म्हूण कामगारांनी शिटकावणी दिल्या.
तांणी इंडस्ट्रियल इस्टेटी भायर धरणे आंदोलन केले। IDCचो अधिकारी म्हणटा सरकारा कडेन पयशे ना, इंडस्ट्रीचे भाडे खंय पेंडिंग आसा। निमणे कामगारांनी 500 रुपया काढून रस्तो सारको करपाची तयारी दाखयल्या। त्यांच्या इंडस्ट्रीन जे आसा पळय थोड्यांनी इंडस्ट्रीन प्लीज रेंट जे फारीक करूंक जाय ते जर फारीक केल्यार थोडोसो आमकां हातभार लागतलो न्ही गोवन गव्हर्मेंटाचो तो सेपरेट आसा पूण जे इंडस्ट्रीन जे दिवपाचे आसा तांच्यांनी जर टायमली आपलो फंड जर दिलो लीज रेंट पे केले जाल्यार तो IDC कडून हातभार लागतलो। फंड्साचे प्रॉब्लेम आसा गव्हर्मेंट लाडली लक्ष्मी करता कोणाले आयक एक मिनिट ते बाकीचे फंड्सांक तयार करता इलेक्शनाक सगळे तुमी हे करता कितें करता डिक्लेअर करता आमी हेका पयशे दितले तेका पयशे दितले सर आमचे पयशे वयता आमी टॅक्स पे करता आनी आमकां कांयच मेळना आमी टॅक्स पे करता सर हांव तुमच्या हांव मागोवंक सोदता गव्हर्मेंटा कडेन सपोज गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना फंड्स ना जाल्यार तेणे आमकां रिक्वेस्ट करचें आमी सगळे 500 100 ते लाडली लक्ष्मी जितले एकट्याक दिता म्हणटा न्हू तितले एकट्याक काडटा कोड ऑफ कंडक्ट स्पेशल काय प्रोविजन ना स्पेशल प्रोविजन काय ना सपोज एक कोणी मनीस मरता जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट थंय पयली कोड ऑफ कंडक्ट येतले काय हे लायफ स्ट्रेच जो आहा हो रोडाचो स्ट्रेच आहा हार्डली 6 ते 7 किलोमीटर आहा टॅक्स पे करता आमी 200 मायस कंपनीज आसा हांगा जवळ 20 अशे कंपनीज आसा इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचे कंपनीज आसा त्या कंपनीचो कितलो रेव्हेन्यू आसा गव्हर्मेंटाक IDC कितलो रेव्हेन्यू वयता थोडे तरी हितून भितर घालपाचें इन्वेस्टमेंट करपाचो पूण आतां आमी तुमकां डेडलायन दिवपाक शकता सपोज कोड ऑफ कंडक्ट जावन विथीन 8 डेज जर ह्या रोडाचें काम जालें ना जाल्यार आमी फुडलें एक्शन घेतले त्या वेळी आमी तुमकां लेटराय दिवन कम्युनिकेशन करतले आनी 8 दिसान कोड ऑफ एंड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट विथीन 8 डेज जर काम जालें ना जाल्यार आमी इवन IDC रोड ब्लॉक करपाची सुद्दां प्लॅन करतले। लयराई देवीच्या वर्सुकी वर्धापन दिसा निमतान शिरगांवां ज्येष्ठ महाजनांचो भोवमान जालो। भोवमान सुवाळ्याक सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी आशिल्ले। साखळेच्या प्रोग्रेस हायस्कुलाचो रिटायर्ड टीचर विजय कुमार वेरेकाराक केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञानाचो खासा पुरस्कार फावो जाला। भुरग्यांमदी विज्ञान लोकप्रिय करपाक मौलादीक काम केला म्हूण देशांत हो पुरस्कार फकत दोगांकूच फावो जाला। हरियाणाचो डॉक्टर नरेश यादव आणि साखळेचो विजय कुमार वेरेकार। वेरेकारान स्कूल बॅक लॅबोरेटरीच्या आधारान आतां मेरेन हायस्कुलांनी 500 वयर प्रयोग केल्यात। 28 तारखेक राष्ट्रीय विज्ञान दिसा दिल्ली तांचो भोवमान जातलो। कोविड सोडलेल्या पयल्या 3 वर्सांक एक एवरेज 50 स्कुलांनी वचपाक मेळटा वर्साक। सो सादारण आतां गेल्या 30 वर्सां हांवें सादारण 530 स्कुलांक विजीट केल्ली आसा। हालींच्या ह्या 8 वर्सांक 300 स्कुलां आनी हालींच कालच्या 3 वर्सांक 150 स्कुलां विजीट केल्ली आसात। आतां म्हाका तेको कोण दिता तर सायन्स टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट तेज्या तर्फे म्हाका ते तेको दिता म्हणजे मदत करता वचपाक कित्याक हेका खर्च खूब आसता। पयलीं हांव स्वताच्या खर्चान करतालो जेन्ना हांव नोकरी लागून आयला आनी आतां रिटायर्ड जाल्ल्या कारणान म्हाका सायन्स टेक्नॉलॉजीन सपोर्ट केल्लो आसा। प्रयोग जे सामान रांदचे कडेन सुद्दां तुमचें मेळटा विकतें घेवपाचें कांय ना अशें सामान घेवन बॅगान घातलें आनी ताजेर सुद्दां हांवें सादारण व्हडले सिद्धांत बारीक प्रयोगांसून आमी भुरग्यांक शिकयले। 28 फेब्रुवारी हो एक वर्ल्ड दीस जावन आहा कित्याक त्या दिसा
आमचे महान विज्ञानीक सर चंद्रशेखर वेंकटरमण हांच्यांनी रमन इफेक्ट नावाचो शोध लायलो 28 फेब्रुवारी 1928 आणि 1930 तांकां नोबेल प्रायज मेळ्ळें सबंद जगा वयलें आणि तो हो दीस सगळ्यांत म्हत्वाचो. ह्या दिसा सगळ्यांनी आमी हें करपा जाय, प्लेज करपा जाय की आमी सगळे विज्ञान निश्ठ रावतले आनी आमी विज्ञानाची पुजा करतले. प्रत्येक क्षण आमी विज्ञानाच्या आदारान जगतले आनी आमच्या देशात एक महासत्ता करतले. साखळेच्या प्रोग्रेस हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी तरेतरेच्या बाटलेच्या गुड्ड्यांचो वापर करून स्वामी विवेकानंदांचे चित्र तयार केला. हो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाला. पळोवया कांय खिणचित्रां. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.